इतले क्राउडेड गोंय जालां आमचें, इतले भायले लोक आमच्या गोंया आयल्यात की म्हाका गोंयकार आमच्या गोंया कमी दिसता, पण भायले लोक जास्त दिसतात. असे कितलेय क्लास उगडले म्हणून संगीताची पिढी तयार जावंक शकना. ते गोंया उरल्यामुळे ते गोंयकार उरले. हो गोंयचो मरे. हे कित्याक जालें की तो गोंया उरलो. पयलीं आमी एक टायपूच गाताले कितें तरी. आयचो भुरगो तो स्वता एक तो पिक्चर्सूय गाता, फिल्मीय बरें गाता, तो गझलूय गाता, तो भजनूय गाता. जर तुका म्हजे कडेन शिकूंक जाय जाल्यार पयलीं तुका क्रिकेट बंद करचें पडटलें. वर्सांतून एक प्रोग्राम. आतां गोंया म्हणजे प्रत्येक दिसा प्रोग्राम जाता. तरी दुसरेच येवन गोंया राज्य करता अशें म्हाका केन्ना केन्ना दिसता. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ह्या खासा कार्यावळीत तुमकां येवकार. आयज म्हाज्या बरोबर आसा अशे मानीस जांच्या बरोबर तुम्ही कितलेशे कनेक्ट आसतले, गोंयकार कनेक्ट आसतले, भारतीय कनेक्ट आसतले, सगळो जग संवसार कनेक्ट आसतलो अशे प्रख्यात गायक पंडित अजित कडकडे हांच्या वांगडा आयज आमी उलयतले. आयज खासा दीस म्हळ्यार तांकां गोवा विभूषण पुरस्कार जाहीर जाला आनी त्या खासा कार्यावळीच्या निमतान आयज आमी तांच्या बरोबर उलयतले. नेमको त्यांचो पयली प्रतिक्रिया कितें आसा हें आमी तांच्या कडल्यान समजून घेतले. सर, सन्मान हो तुमच्या खातीर गोंयांत एक व्हडलो सन्मान तुमच्या खातीर आनी पंडित प्रभाकर कारेकरांक पोरूं हो सन्मान फावो जाल्लो आनी त्या उपरांत तुमकां कशें दिसता? पयली प्रतिक्रिया तुमची कशी कितें? गोमंत भूषण पुरस्कार म्हणजे म्हाका पहिली गोष्ट म्हणजे खूप अभिमान आसा की हांव गोंयचो. हांव प्रत्येक जेन्ना बायोडेटा दिता तेव्हा दोनच ओळी देता की पयलो म्हणजे हांव गोंयचो आनी दुसरो म्हजे गुरू म्हणजे हांव जांचे कडेन शिकलो ते पंडीत जितेंद्र विशेकी. म्हणजे गोंयचो हे प्रत्येक कडेन हांव दिता की हांव गोंयचो, कारण म्हाका गोंयचो खूप अभिमान आसा. आनी हांव हो पुरस्कार गोमंत भूषण गोवा भूषण जाहीर जाल्यामुळे म्हाका खूप बरें दिसलें. हे आनंद आलो, समाधान जालें. सर, खरें म्हळ्यार तुमी गोवा आनी तुमचें नातें खूब वेगळें आसा. तुमी गोंया येतकूच कोंकणी सोडिना किंवा मुंबय येतकूच कोंकणी सोडिना. कितें नेमकें नातें तुमचो प्रवास एक बिचोले सारकेल्या एका तालुक्यांतल्यान ल्हानशा तालुक्यांतल्यान जालो. तो प्रवास नेमकें कितें आसलो आनी आयज पंडीत अजित कडकडे हे गोवा भूषण जाले. कितें नेमकी तुमची प्रतिक्रिया हेच्या वयल्यान? तो प्रवास नेमको कसो आसलो? आता कितें आसा, हांव जेन्ना दिवचले आशिल्लो कॉलेजान बी शिकत तेन्ना माडये गुरुजी म्हणून एक आमचे दिवचले आशिल्ले, ज्यांनी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत गोंया फोंड्या दिवचले बी सुरू केलें. तेंचें खूब योगदान तातूंत. तांचे कडेन हांव शिकलां थोडे दीस. पण तेन्ना कितें आसतालें, आमचें गाण्या कडेन लक्षूच नासतालें. क्रिकेट खेळप, फुटबॉल खेळप, टेबल टेनीस खेळप, हे सगळे खेळा कडेन लक्ष आनी रियाज काडयेचो करप ना. पण तांणी म्हाका काही राग शिकयल्ले, पण रियाज नासल्यामुळे ते कांय फुडें वचत नासलें. पण जेन्ना हांव अभिषेकी बुवा कडेन शिकपाक आयलो, जेन्ना म्हजें वय तेन्ना 18 वर्सां, आनी खरें शिक्षण म्हजें तांचे कडेन जालें. 20व्या वर्सा पासून तांणी म्हाका शिकोवंक सुरवात केल्या. कारण तेन्ना कितें जालें, जेन्ना हांव तांचे कडेन आयलो म्हाका कांयच म्हणजे एब्सोल्युटली हांव इतलो बेसूर घातालो. आनी प्रायमरीच्या सकयल जे क्लासात जेन्ना विद्यार्थी एक स्टुडंट वता तितलो हांव सकयल्या दर्जाचो आसतालो. आनी अभिषेकी बुवा इतले बिजी आसताले तेन्ना, तांचे सगळ्या भारतभर प्रोग्राम, तांचे कडेन पंडित प्रभाकर कारेकर, राजेश्वर बोबडे, अरविंद पिळगांवकर हे शिकूंक येताले. ते स्वता शिकताले नाटकाचें संगीत आनी तांचो रियाज. ताजेमुळे 2 वर्सां म्हाका कांयच शिकूंक मेळ्ळें ना तांचे कडेन. म्हणजे तांणी घेतलोच ना समोर. 2 वर्सां नंतर म्हणजे 20व्या वर्सा म्हजें खरें शिक्षण तांचे कडेन सुरू जालें. सर, खरं म्हळ्यार तुमी आतां म्हणलें जशें तुमकां खेळाची आवड आसली, तुमी बरे क्रिकेटर, हें सगळें कशें तुमचे कडल्यान सुटलें? कारण एक युवा जेन्ना आसता, तरणाटो जेन्ना आसता तेन्ना त्या सगळ्या लायनीन आसता, खेळाच्या लायनीन आसता, तेतूंतल्यान अचकीत तुमी भायर कशें पडून संगिता कडेन कशें वळ्ळे? ना, कितें आसा, जेन्ना हांव अभिषेकी बुवा कडेन आयलो तेन्ना तांणी विचारलें म्हाका, तूं कसलो खेळ खेळटा? हांवें म्हळें क्रिकेट खेळटा. आनी क्रिकेट खूब आवड आशिल्ली म्हाका. तांणी सांगलें, पयलीं क्रिकेट तुका बंद करूंक जाय. आनी सीजन बॉल हो जर तुज्या गळ्याचेर बसत बॅटिंग करतना बी जाल्यार तुजें पूर्ण गाणें आयुश्यभराचें गेलें. जर तुका म्हजे कडेन शिकूंक जाय जाल्यार पयलीं तुका क्रिकेट बंद करचें पडटलें. तर तेज्या आपोआप जे म्हजे सगळ्यान म्हाका आवडटालो खेळ क्रिकेट, हांव व्हडलो खेळपी न्हय क्रिकेट, म्हणजे खूब व्हडलो बऱ्या पैकी खेळपी न्हय, पण आवड आशिल्ली. तर तो क्रिकेटूच बंद जालो.
आणि हळूहळू कितें जालें तांचे बरोबर हांगा दौऱ्यार वचप आनी खंय वचप तांचे बरोबर प्रोग्राम ताचे बरोबर बाकीचे खेळूय आपोआप बंद जाले हम्म. आणि तांचे बरोबर वचप बसप उठप सगळें सुरू जालें. हय सर, आम्ही पंडित परत एकदा पंडित अभिषेकी बुवांकडे याच, पण त्याच्या पयलीं एकूच तुमकां प्रश्न करता. आतांचें गोंय आनी पयलींचें गोंय हातूंत तुमी गोंय पळयलें. कितें दिसता तुमकां आयचें गोंय आनी पयलींचें गोंय हातूंत संगीत विश्वांत म्हणा खेळा विश्वांत म्हणा तुमची कितें प्रतिक्रिया? पयलीं कितें आसतालें जाणा, हांव जेन्ना कॉलेजान बी वतालो गोंया फक्त वर्सांतून 1 किंवा 2 प्रोग्राम जाताले. हय. आणि ते सुद्धा म्हाका लक्षांत आसा की लक्ष्मी पुजन बाला जोशी म्हणून एक आमचो म्हापशेंचो तो व्हडल्या कलाकारांक एक त्या लक्ष्मी पुजनाक घेवन येवप. कारण सगळ्या मोठ्या मोठ्या कलाकारांची तांची वळख हे आमकां ती एक पर्वणी आसतली गोंयकारांक वर्सांतून 1 प्रोग्राम. आतां गोंया म्हणजे प्रत्येक दिसा प्रोग्राम जाता, आठवड्याक इतले प्रोग्राम जाता आणि व्हडले कलाकार येता आणि लोकांक इतली मेजवानी असता बऱ्या कलाकारांची, लहान कलाकार मोठे कलाकार सगळ्यांची. त्याच्यामुळे आता सांस्कृतिक रित्या गोंयांत खूप बदलला. कारण बसल्या लोकांक इतले आता आयकूंक मेळटा जे पयलीं वर्सांतून 1दा किंवा 2दा आयकूंक मेळटाले. त्याच्यामुळे गोंयांत आता इतले प्रोग्राम जाता लोकांक सामकी मेजवानी मेळटा. आणि गोंय जे पयलीं एक गोंय आमचें आशिल्लें आतां जेन्ना हांव गोंया येता इतलें क्रावडेड गोंय जालां आमचें, इतले भायले लोक आमच्या गोंया आयल्यात की म्हाका गोंयकार आमच्या गोंया कमी दिसता पण भायले लोक जास्त दिसतात गोंया. मागीर खंत तुमच्या मनात आता वयर सरपा लागल्या? खंत म्हणजे कितें आसा, आमचें गोंय कोण तरी आमच्या गोंयकाराच्या पलीकडे तेवटेन वता, कोण तरी दुसरेच येवन गोंया राज्य करता अशें म्हाका केन्ना केन्ना दिसता. हय. हय, सर हे तुमकां सगळें जेन्ना हांव पळयता तेन्ना म्हणजे मनात एक खंत आणि भय परत गोंयाची मुंबय ना जाल्यार पुरो अशी. हा बिलकुल. आमचें गोंय पयलीं कशें आशिल्लें, इतलें शांत गोंय आशिल्लें, सिरीन गोंय आशिल्लें. आनी कोणूय म्हणी पळय तुमकां जर सगळें आराम करूंक जाय, सुशेगादपणां जाय जाल्यार गोंयांत वचा. आतां गोंयांत सुद्दां सुशेगादपणां म्हणटा तो सगळो गेलो. आतां गोंय जवळ जवळ मुंबयच्या धर्तीर वचपाक लागला. पण दुसरी गोंय मुंबय जावचें न्हय अशें म्हाका तरी दिसता. हां सर, परत एकदा आम्ही त्याच 2 गोंयकारांकडे या. एक म्हळ्यार पंडित अभिषेकी बुवा आणि दुसरे म्हळ्यार पंडित कडकडे बुवा. कितें हे नातें आसलें नेमकें गुरु शिष्य परंपरेचें आनी गुरु शिष्य हे नातें नेमकें कशें आसलें? गुरु शिष्य नातें म्हणजे हांव 8 वर्सां 8 ते 9 वर्सां बुवा कडेन घरा रावूनच शिकला. म्हणजे 24 तास तांच्याच घरा रावप, तांचे बरोबर उठप, तांचे बरोबर न्हिदप, तांचे बरोबर जेवप, तांचे बरोबर च्या पिवप, तांचे बरोबर सगळें फिरप, हे सगळें तांचे बरोबरूच. त्याच्यामुळे हे नातें एकदम म्हणजे आतां आमी क्लासाक वता आणि एकदां शिकता आठवड्यान किंवा 2दा शिकता आठवड्यांसून आणि परत घरा वता. ताचे पेक्षा हे नातें कितलेशेच वेगळें आसता. कारण गुरुचे संस्कार 24 तास आपल्या बरोबर आसता. गुरुचो सहवास आमकां 24 तास मेळटा. गुरु आणि ते इतले म्हत्वाचे आसता. त्याच्यामुळे अशी म्हणजे 8-9 वर्सां हांव स्वताक खूप फॉर्च्युनेट समजता की अभिषेकी बुवा कडे म्हाका 8-9 वर्सां तांच्या घरा रावून शिकूंक मेळ्ळें. आणि नातें हे इतलें पवित्र आसता की गुरु जशे म्हणजे हांव तुका सांगता की अभिषेकी बुवान आमकां गाणें तर शिकयलें, पण ताजे बरोबर 4-5 गोश्टी की कशी शिस्त आसूंक जाय त्या कलाकाराक जो गाता ताका, लोकां कडेन आमी कशें वागप, प्रोग्रामान कितले वेळ पयलीं हॉलान पावूंक जाय, प्रवास करतना कितें करूंक जाय, हे सुद्दां तांचे कडसून हांव खूब शिकलो आणि ते म्हाका आतां इतलें उपयोगी पडटा. सर, तुम्ही कोंकणी बरोबर गुजराती सोंगां म्हणल्या, तुम्ही कानडी पदां म्हळ्या, तुम्ही हेर भाशेंतलीं पदां म्हळ्या, हें सगळें कशें जमयलें? कारण तुम्ही एक तर कोंकणी भाशीक, मराठी भाशीक, बाकीचे भाशा सगळे एकठांय करून तुम्ही ह्या सगळ्या भक्ती संगीता कडेन कशें वळयलें? कितें आसता तें काही वेळा तो कानडीचो एक MS कामत म्हणून आशिल्लो, ताजें अशें मनान आयलें की म्हजे कडसून कानडी गाणी गावन घेवची आणि म्हाका कानडी तर एकूच शब्द येनासलो. तर तेन्ना ताणें बरयल्लीं गाणी आणि गाणी चाल ताणी लायल्ल्यो. स्टुडियोन जेन्ना आमचें रिकॉर्डिंग जालें तेन्ना ताणें एक प्रोफेसर हाडलो कॉलेजचो, जो कानडीचो विद्वान आशिल्लो.
तो म्हाका शब्द सांगे, समजा प्रोनाउन्सिएशन चुकलें कितें चुकलें तर तो सांगे हे प्रोनाउन्स अशें करूंक जाय, अशी करून ही सगळी कानडी आणि बाकीच्या भाशेंची गाणी अशी जाली. मुंबई जसं कल्चर असा गोंयाचो रियाज पद्दत म्हणा किंवा हेर जे येस पद्दत आसा म्हणा, येस तसं हय. गोंयांत गोंयकारांचे सुशेगादपण खंय नडटा की कितें म्हणून ना एक्झॅक्ट हें? तुका खबर आसा आतां गोंया पयलींचे सुशेगादपण आतां गोंया ना. ना बरोबर. गोंया आतां फास्ट जावंक लागला. हय. आणि गोंयाय बऱ्यापैकी गावपी भुरगे, बऱ्यापैकी वाजोवपी हं. हार्मोनियम, तबला, पखवाज बऱ्यापैकी. हय. म्हणजे ते आतां फक्त गोंया उरले म्हणून गोंयकार जाले. हय. पण ते जर मुंबय आयिल्ले जाल्यार एकदम सगळे जशे आमी गाता पळय तशेच ते इतले गाजोवपाचे सगळे. हां. म्हणजे पयलीं जे गोंया आशिल्लें तशें आतां गोंया खूब सुदारलां. हं. म्हणजे हांव जेन्ना आतां पळयता गोंयच्या भुरग्यांक तेन्ना इतले बरे गावपी आसा गोंयांत. हं. ते आमच्या पेक्षा सुद्दां ते भुरगे बरे गातात, हं. बरे वाजयतात. हं. म्हणजे पयलींचे गोंय ना आतां. आणि सुशेगादपणा हळू जो पयलीं आशिल्लो हय. सुशेगाद तो सुद्दां आतां हळू खूब कमी जावंक लागला गोंयचो. म्हणजे हे गोंया खातीर खरें जाल्यार बरी गोश्ट म्हणपाची आमी. डेफिनेटली गोंयांत. हय. सुशेगादपणा कितें आसता एक सुशेगाद सायलन्स जाका आमी म्हणटा, हं. जाका आमी मेडिटेटिव्ह ते हे म्हणटा ती ती पण आसूंक जाय. म्हणजे दीसभर गडबड 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 खंय तरी सुशेगादपणा, खंय तरी ते म्हणजे शांत चित्तान आपणे बसप किंवा शांत चित्तान वागप हे पण तितलेंच म्हत्वाचें आसता. हं. पण पयलीं जे गोंया आशिल्लें ते खूबच सुशेगाद आशिल्लें. हय न्ही. खूबच. म्हज्या ल्हानपणान हांव पळयतालो न्ही खूब सुशेगाद. म्हणजे सोंप्यार बसले की बसले कितले वेळ, हं. बांकार बसले की बसले कितले वेळ गजाली करून. हं. आतांय सुशेगादपणा ना अशी ना, पण आतां लोकांक ती फास्ट लायफाची पण आतां हळूहळू संवय बरीच संवय जाली. सर एक प्रश्न असो येता की तुम्ही भक्ती संगीत हे तुम्ही भरपूर गायले किंवा भक्ती संगीताकडे तुमची ओढ भरपूरच आसा, शास्त्रीय संगीताकडे आसा. तुम्ही चडशे फिल्म इंडस्ट्री कडेन दिश्टे पडना. हेचें कारण नेमकें कितें आसलें? तुमकां भक्ती संगीतान धरून दवरलें की तुमचें कितें आनी कितें वेगळें कारण आशिल्लें? ना कितें आसता फिल्मी संगीत प्रत्येकाचो रियाज वेगळो आसा. गझल गावंक जाय म्हाका तर ताजो रियाज वेगळो. ख्याल क्लासिकल गावंक जाय ताजो रियाज वेगळो. फाल्यां हे फोक गावंक जाय ताजो रियाज वेगळो. फाल्यां भावगीत गावंक जाय ताजो रियाज वेगळो. तशें फिल्मी संगीत जें गावंक जाय न्ही ताजो रियाज कंप्लिटली वेगळो आसता. आनी ताका आवाज एकदम लायट आसचो पडटा. हं. आमी नाट्यसंगीत क्लासिकल हे सगळें गावन भजनां बी आमचो आवाज तितलो लायट उरना, जड जाता मातसो. हं. आनी ताज्या मुळे कितें जाता ती फिल्मी संगीताची एक जी लायटची स्टायल आसा न्ही हं. ती खंय तरी आमच्या त्या हातून आवाजान दिसना. हं. त्याच्यामुळे आमकां म्हणजे हांव अशें सांगिना की हांव वचूंक ना बी म्हणून. हं. आमकां व्हडलीं आमंत्रणां म्हाकाय कोणें फिल्मान बी गावपाक आपयलो ते भक्ती गितान गावपाक. हां. आतां फाल्यां मोहम्मद रफीची गाणी सुरेश वाडकरजी कशें गाता, हां. सोनू निगमजी कशें गाता हं. अशें गावपाक केन्नाच आपयलें कारण ते टोटली स्टायल वेगळी आसा. हं. सर ह्याच धर्तेर आनी एक प्रश्न विचारता तुमकां. तुमी गोंया येतकूच कोंकणी अभंग किंवा कोंकणी एक भावगीत म्हणपाक तुमी खंयच फाटीं सरना किंवा गोंयकारांची एक तो आग्रह आसता तुमकां की कोंकणी एक कितें तरी पद जावचें. Yes. ते कोंकणीचें नातें आनी तुमचें पद हें कशें तुमी म्हणजे मॅनेज करता आनी तुमकां कितलो उमेद तें सगळें करपाक दिसता? म्हाका गोंय पयली गोश्ट म्हणजे हांव म्हजी बायलूय गोंयची हांवूय गोंयचो ताजे मुळे आमची घरा कोंकणीच आसता. हय. ताजे नंतर म्हाका जेन्ना हांव गोंया येता गोंया सगळ्या कडेन आमी कोंकणीच उलयता. हं. पूण एखाद दुसरो महाराष्ट्रीयन कोण मराठी मनीस आसत जाल्यार आमी मराठी उलयता नाल्यार कोंकणीनूच उलयता. म्हाका स्वताक कोंकणी गाणी गावपाक खूब आवडटा. हं. कारण म्हजें कोंकणी भाशेचेर प्रेम आसल्यामुळे आनी अभिषेकी बुवान खूब गाणी संगीत जेन्ना रेडिओचेर आसतना कोंकणी गाण्यांक खूब संगीत दिलां. हं. शेकडो कोंकणी गाण्यांक अभिषेकी बुवान संगीत दिलां. आनी बरे बरे कवींची म्हणजे रामकृष्ण जुवारकार ताजे नंतर डॉक्टर भिकाजी घाणेकर, बाब बोरकर हांची कोंकणी इतली मराठी गाणी आपले कोंकणी गाणी आसा आनी ताका काही गाण्यांक आमीय चाली लायल्या. हं. आनी एक तरी गाणें जेन्ना हांव प्रोग्राम करता म्हाका खूब अशें भितरसून उमाळो येता तो ना एक तरी गाणें कोंकणीन गावंकूच जाय आनी हांव गाताच. हय.
हो माय भाशेविशीं आशिल्लो मोग तुमचो. सर तुमकां खबर आसतली गोंय सरकारान एक येवजण हाडिल्ली आनी ते येवजण अजूनय चालू आसा. सगळ्या शाळेंनी संगीत शिक्षक दिल्या. सगळी फुडली पिळगी जी आसा ती बरी संगीतान येवची म्हणून वेगवेगळे उपक्रम गोंय सरकारान राबयल्या. हाचो फायदो तुमकां कितें दिसता? कसो गोंयकारांनी फायदो घेवचो आनी संगीताची फुडली पिळगी कशी तयार जावची गोंयांत? ही आपली तुमची कितें अपेक्षा आसा? सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे संगीताची बरी पिढी तयार जावपाक बरो गुरू जाय. हय. अशे कितलेय क्लास उगडले म्हणजे संगीताची पिढी तयार जावंक शकना. हं, संगीत राग तांकां येवंक शकता, हं, म्हणजे तात्पुरते गाव, हं. पण तयार पिढी जी संगीताची जाता, बरे बरे गावपी जे फुडें आयल्या तांकां प्रत्येकाक बरो गुरू मेळ्ळा. हं, आणि तो क्लासांचो गुरू न्हय. हं, काही गुरू क्लासान सुद्धा खूप बरे असता, हं. पण जे फुडें आयले तांचे गुरूच ते स्वता परफॉर्मिंग आर्टिस्ट खूप मोठे आशिल्ले. ताज्यामुळे हे सगळे विद्यार्थी स्टुडंट सुद्धा फुडें आयले. हं, तशी शिक्षण जावंक जाय. हं, हे कितले जरी क्लासान आमी भुरगे वता, ते क्लासान तांकां कितें आसता, रागांची माहिती मेळटा. राग म्हणजे कितें, आतां पिंपलाचो राग आसा, ताजी आरोह कितें, हं, ताजी बंदिश कितें, इथपर्यंत ठीक आसा. हं, पण तो जर बऱ्यापैकी गावंक जाय हं, जाल्यार ताका फुडलें शिक्षण मेळूंक जाय, ताका बरो गुरूच लागता. हं. म्हळ्यार आता हो उपक्रम बरो आसा कित्याक जाणा, हं, म्हणजे संगीताची जाण, संगीताची जी काही रागांची माहिती बऱ्या ही स्टुडंटा पर्यंत पावता पावता. त्या संगीतासून शिकवण्यांसून. म्हणजे एकेडेमिक्सान बरो संगीतकार किंवा बरो गायक हो घडोवंक शकना. एकेडेमिक्सान एकेडेमिक्सान बरो संगीतकार बरो गायक घडोवंक शकना. तेच्या खातीर रियाज लागता. रियाज लागता आनी बरो गुरू लागता. हां. म्हळ्यार सर हो जो उपक्रम आसा फाटली कितलींशीं वर्सां चलता पण आजून तशे म्हणजे तुमची जी पिळगी आसली त्या पिळगेन जायते जाण गायक जावन गेले, जायते बरे संगीतकार जावन गेले. आतां ही येवजण हाडिल्ली आतां 10-15 वर्सां जाल्या, तसो एक स्कोप दिसना. कित्या खातीर तर ड्रॉबॅक कितें आसूं शकता सर? ना, खूब जाण बरे बरे गावपी कितले जाल्या. हय न्ही? मुंबई तुम्ही जर पळयशात न्हय, आता कितले बरे गावपी भुरगे आतांचे तर कितले हं, इतले म्हणजे इतले बरे गावपी. आणि गोंयांत सुद्दां हांवें म्हळें न्हय, हांव जेन्ना गोंयांत येता, गोंयच्या हांव जेन्ना WhatsApp किंवा इन्स्टा हाजेर जेन्ना आयकता बरे बरे गावपी गोंया भुरगे आसा, इतले बरे गाता, म्हाकाच आश्चर्य दिसता की ते गोंयांत उरल्यामुळे ते गोंयकार उरले. हं, हो गोंयचो मरे. ते कित्याक जालें की तो गोंयांत उरलो. तो जर मुंबय आयला हं. तर तो मुंबयकार जावपाचो. आनी गोंयकारांची मानसिकताय तशी जाल्या दिसता की गोंयकारां कडेन गोंयकारा भशेन पळोवपाचो. ना, ते खंयच्याय गांवांत जातात, हां, गोंयांत म्हणून न्हय. हय. ज्या गांवांत जर तो आतां फाल्यां कर्नाटकान घे, कर्नाटकानूच जर ते सगळे उरले हां, जाल्यार ती मानसिकता थोडी जाता. ते जेन्ना भायर वता न्हय हं, तो गांव सोडून, हं, तेन्ना मागीर तांची मानसिकता बदलता, त्या भुरग्याची, हं. आणि लोकांची मानसिकता बदलता. सो नीड ऑफ हा की तेंच्यांनी शिफ्ट जावपाची गरज आसा जर तुमी बऱ्या स्टेजीर येवपाचे जाल्यार. हेच तुमी हय. उद्देश दिवंक शकता. हां. सर शेवटचो प्रश्न. आमकां खबर आसा तुमचे शेड्यूल टायट आसता. एक शेवटचो प्रश्न. तुमकां आयज परत एकदा गोंय विभूषण पुरस्कार फावो जाला. गोंयकार तरणाटे पिळगेक कितें सांगूं शकतले तुमी? गोंय आयचें कालचें हें सगळें आमी उलयलें. तुमी फुडलो सगळो जो भविश्य आसा तो संगीताच्या दृश्टीन तुमी कितें सांगूं शकतले? कसो वयचो आनी भुरग्यांनी कितें करचें? कांयच ना, हांव इतलेंच सांगचें सोदतां, आयचे जे भुरगे गाता पळय इतले बरे गाता. हांव आतां रियलिटी शो पळयतां, इतले बरे. आनी आयच्या भुरग्यांक कितें आसा, पयलीं आमी एक टायपूच गाताले कितें तरी. आयचो भुरगो तो स्वता एक तो पिक्चरूय गाता, फिल्मीय बरें गाता, तो गझलूय गाता, तो भजनूय गाता, तो क्लासिकलूय चीज बरी गाता, म्हणजे सगळें तो गावंक शकता. आनी आयचे भुरगे इतले स्मार्ट आनी इतले पिकअप बेगीन करपी आसा आमच्या पेक्षा. हं, फक्त तांणी गुरू ज्यांच्या कडेन शिकता आपूण ताजेर श्रद्धा दवरली न्हय, तो खंयच्या खंय पावूंक शकता. तांच्यान सगळें आसा आमच्या पेक्षा चड आयच्या भुरग्यांनी. फक्त गुरूचेर श्रद्धा दवरपाची आनी फुडें वचपाचें. सर ह्याच नोटात आमी हांगा थांबयता. परत एकदा गुरू शिश्य परंपरेचें नातें तुमी हांगा उडगडयलें.
खरेंच तुमकां येवकार तुमचे आभार कितले मानू ते कळना, कारण तुमचे बिजी शेड्युलान तुमी आमकां वेळ दिलो. ही कार्यावळ हांगाच थांबयता. तुमी पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. देव बरें करूं.